रानकारण पळोवया. रान आमी सांबाळून दवरूंक जाय, पर्यावरण सांबाळून दवरूंक जाय, नाजाल्यार गोंयचें फुडें कितें जातलें कोणाच्यान सांगूं नजो. गोंय फकत मनशांचेर अवलंबून ना, गोंय झाडां पेडांचेरय अवलंबून आसा, वनस्पतीचेरय अवलंबून आसा, रानां वनांचेरय अवलंबून आसा. थंय आमची परिस्थिती कितें आसा? 70th वाघेरी हिल्स आसात, दोंगरच वाघेरी. आतां हें वाघेरी नांव कशें पडलें? थंय वाघ आशिल्ले म्हणून ती वाघेरी जाली, नाल्यार वाघेरी कित्याक जातली आशिल्ली? आतां रानमंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा की हे वाघ भायले. म्हाका एक दुबाव आसा की हें जर रिव्होल्युशनरी गोवन्सान सिरियसली घेत, ते हे भायल्या वाघांक धांवडावपाची चळवळ सुरू करीत काय कितें म्हणून. पूण तांणी तशी केली जाल्यार विश्वजीत राणे खोशी, ताका वाघ नाकात. कित्याक वाघ आसात म्हणून मान्य केलें जाल्यार रानाची वाघांची राखण करपा खातीर वेवस्था करची पडटली. तो कायदो लागू जातलो. त्या खातीर ह्या भायल्या वाघांक भायर धांवडावन घाले जाल्यार तो खोशी. ह्या वाघेरी दोंगरार झाडां कातरली आनी मार्ग तयार केले, दोंगर कापलो. हें सगळें घडटा आसतना कोणाकच कळना. रान खातें आसा, पंचायत आसा, आमदार आसा, कोणाकच कळना. म्हणटकच कळूनय आडनं जर कित्याक जाता जाल्यार ताची पर्वा ना. ज्या कोणे रान झाडां कातरलीं आनीक मार्ग केले, तो तितल्यारच थांबतलो? तो कित्याक खर्च करतलो? हो सादी गजाल. ताका मार्ग करूंक जाय शेजारच्या जमनीक वालोर येवपाक. मागीर तो प्लॉट करतलो आनी त्या प्लॉटांचेर घरां उबीं जातलीं आनी मागीर सरकार जागे जातलें, अरे हीं घरां इल्लिगल, हीं घरां कशीं जालीं? आनी मागीर 30 वर्सांनी कोणूय मंत्री भुमिपुत्र बील हाडटलो की हे गोंयकार म्हणून, मूळ गोंयकार म्हणून, भुमिपुत्र म्हणून. असो हो राजकारभार चल्ला, हें बरोबर न्हय. आनी हें फकत 70रींतच घडलां अशें न्हय. पयर एक खबर आयल्या फोंडें तालुक्यांत बेतोड्या अशेच तरेन रानांतल्यान मार्ग व्हरपाचो प्रयत्न चल्ला. सद्या तो आडायला. पूण हें चलता हाजो अर्थ असो की हें करपी लोक सरकाराची पर्वा करनात, हें करपी लोक कायद्याची पर्वा करनात. आनी सरकाराची पर्वा कित्याक करनात? तर सरकारांतल्या मंत्र्यांक विकती घेवपाक जातात. आनी जे लोक सरकारांतले मंत्र्यांक विकते घेवंक शकतात तेच लोक असलीं कामां करपाक फुडें सरतात, बारीक लोक न्हय. म्हणटकच जांच्या हातांत आमी गोंय सोंपयलां विश्वासान, वेंचणुकेंत, ते पडमूर जावन लोकांचो विश्वासघात करूंक लागतात काय कितें? आनी हांच्या हातांत गोंय सेफ आसा काय कितें? हो प्रश्न लोकांच्या मनांत उप्रासलो जाल्यार लोकांक दोश दिवंक जावचो ना. कारण गोंय ल्हान आमचें. पंचायतीक खंयच्याय वाड्यार कितेंय घडटा जाल्यार रोखडें कळूंक जाय. व्हडले गोंयची पोरणे गोंयची खबर घेयात. थंय एक व्हडलो बंगलो उबो जालो आदल्या पोरण्या घराच्या जाग्यार, बेकायदेशीर. अजून मोडूं ना तो, पूण बेकायदेशीर जालो. आतां तो कांय रातयांत जावंक शकना, वा तो कांय मळबांतल्यान सकयल पडून थंय उबो जावंक शकना. तो बांदलो. बांदपाकय वेळ लागतात, म्हयने लागतात, वर्सां लागतात. कोणेच पळयलें ना. पंच आसा त्या वाड्याचो, पंचायत आसा गांवची, तिका कांयच खबर ना हातूंतलें. आमदार आसा तुमचो, ताकाय कांयच खबर ना हांगचें हें कितें चलता तें. हें शक्य ना. म्हणजे हें खबर आसून जर चलता जाल्यार ताजो अर्थ कोण तरी कायद्याची आनीक
लोकांच्या गरजेची, पर्यावरणाची जावं दुसरे नेमावळीची पर्व करिनासतना हें करता. खरें म्हळ्यार सरकारी यंत्रणेक हाची लज दिसूंक जाय. कारण सरकारी यंत्रणा हांगा अपेशी वा भ्रश्टाचारी आसा हें स्पश्ट जाता. असलें कितेंय घडटा आनी आपल्याक खबर ना, एक जाग्यार एक व्हडलो बंगलो निर्माण जाता आनी आपल्याक खबरूच ना अशें जर खंयची यंत्रणा म्हणटा आसत जाल्यार त्या यंत्रणेक अर्थ कितें आसा हिका घर काडूंक जाय. म्हणटकच आनी खबर आसून जर ओगी रावता जाल्यार तातूंत खात्रेन भ्रश्टाचार आसूंक जाय. पूण ह्या भ्रश्टाचाराचेरय सरकारी बडी पडना. हाजो अर्थ असो की हें करपाक दुसऱ्याक प्रोत्साहन मेळटा. म्हणून जर सत्तरीत रानांतलीं झाडां मारून मार्ग जाता तेंच फोंडें तालुक्यांतय जावंक लागलां. आनी हें अशें दर तालुक्यांत जावंक शकता जंय रानां आसात थंय. सरकारी रान आसूं, प्रायवेट रान आसूं, तांकां कायदे लागतात. आनी त्या कायद्यांची पर्व करनासतना जर हें चलता आनी सरकार जर ओगी रावन तें पळयता जाल्यार ही गजाल व्हडलीशी बरी न्हय. आमच्यांनी विचारूंक जाता रान मंत्र्याक की 70 हो तुजो तालुको न्हय? ह्या 70 तालुक्यांत हें घडटा हें तुका कळना? ना तुजे कार्यकर्ते, ना सरकारी यंत्रणा. आनी कळटा जाल्यार तें सुरू जातनाच कित्याक आडायनात? ते इतलें फुडें कित्याक वचूंक दितात? आनी मागीर बोवाळ घालतात आमी एक्शन घेतलें म्हणून. कोणाक शिंगां लायतात? लोकांक हें कळटा. फक्त सगळेच लोक उलयतात अशें ना, सगळेच लोक रिएक्ट जातात अशें ना. पूण ताजो फायदो सरकारी यंत्रणेन घेवंक पावना.